जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भाव भयणीनो, आज संध्याकाळचो 14वो आयतार. हे मिसाचें बलिदान हांव विशेष मापान पिडेंत घरा वचून मिसाक वचोंक जायनातल्या खातीर, तशेंच ह्या दिसांनी कोरोना मारेकार व्हायरसा निमती मिसाच्या बलिदानाक इगर्जेक वचोंक जायनातल्या परगांवांत आनी विविध गांवांनी आसलेल्या लोकां खातीर हांव हें भेटयतां. तुमच्या त्या सावां खातीर तुमकां बरी भलायकी देव फावो करूं दी आनी विशेष मापान तुमकां ह्या मारेकार कर्गांतलें राखून व्हरूं दी म्हणून हांव तुमच्या खातीर मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. देवा समोर रावोंक आमी कोणी योग्य न्ही. आमचे योग्यता क्रिस्त जावन आसा. आमची अस्कत काय तो बक्षिता आनी आमकां बापा संगी तो एक करता. पवित्र सल्ल्यांत आमी पळयता जेजू म्हणल्या नांवाचो शब्दाचो अर्थ आपणाच्या परजेक पातकांतली तो सोडयता. तर हे युकरिस्ती बलिदान भेटोवच्या वखता आमची अस्कतकाय आमी वळखून घेवया, आमची पातकां दूख धरया आनी बुडवून देवाचो मोग आमचो करून घेवया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या बसोत भाग्यवन सदां संवकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थोवन मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावो.
तुया मोगाळ बापा पडलोलो संसार तुझ्या पुताच्या खालतेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयल्याय. तशेंच असण्याचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुत जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुझे सवे पवित्र तुजेपणा जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. जकर्याच्या पुस्तकांतले वाचप. सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर. जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान बोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता. तो नितीवंत आनी जैतेवंत. तो खालतो आनी गाडवार बसून येता. गाडवाच्या पळार गाडवाच्या तारुण पळार बसून तो येता. एफ्रेमाचे रथ आनी जेरुसलेमाचे घोडे तो नाश करतलो. झुजाचे धोणू तो मोडतलो आनी राष्ट्रांक शांती परगटतलो. ताचे साम्राज्य दर्याथान दर्या पर्यंत आनी युफ्रेटीस न्हंयथान पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले. देवाचे उतर हे. देवाचे हुडुपकार. पत्रांतले वाचक. भाव भयणीनो, देवाचो पवित्र आत्मो तुमचे थंय जियेता वयस जाल्यार तुमी रक्तमासाचे अपेक्षे प्रमाणे न्हय बगार पवित्र आत्म्याचे कुशे प्रमाणे जियेतात. आनी जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. तितलेंच न्हय, जेजू मेल्ल्यांतलो उठयल्ल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वयस जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उदेशी तुमचो विनाशी कुडी नव्यान भरतलो. तर भावानो, आमी ऋणी पूण रक्तमासाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जीवनाची ऋणी न्हय. कित्याक रक्तमासाच्या प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मरतल्यात, पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्तमासाच्या खोट्या करण्यांचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतल्यात. देवाचे उतर हे. देवाचे हुडुपकार. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
देव तूं बापा सर्ग संसाराच्या धन्या कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गोटो ल्हानांक तुवें उगडल्याय कित्याक सर्गीच्या राज्याचे गोटो ल्हानांक तुवें उगडल्याय सर्वीस पर तुमचे सोबे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या जाणट्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दितां वय बापा तशें करूंक तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हजे अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक कुशी वेल्या ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना येया म्हजे सरशी सुमेस्त तुमी कश्ट थेल्यानो आनी वाजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो म्हजे जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हज्या लागचें शिका कित्याक हांव बोळ्या आनी कालत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलाब म्हजें वजें हळू आमच्या समी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे अर्गां तुका समिया जेजू होगळाप तुका समिया जेजू जेजू क्रिस्ता ते मोगाच्या भावा भयणीनो आयच्या दिसा जेजू एक आपोवणें दिता तें आपोवणें आमी निजावन आमच्या काळजान स्विकार केल्यार ह्या संवसारान कितेंय येवं दी आमी फूड कर्ण जियोवंक शकतले हांव हर एका रेतेरींत चडावो तूं व्हडलीं सम्मेळनां कन्वेन्शन जाताना या वार्षिक रेतेर जाताना आमी बायबलांतलीं वाक्य सोदता आनी आमी केदाळाय कानडी भाशेन हें वाक्य घालता दुडिदू बारा होतो बाळाली भेंडादा सर्व जनरे म्हणजे येया म्हजे सरशी तुमी कश्ट तेल्यानो आनी वाजन ववयतेल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो मोगाच्यो भाव भयणीनो तो विशेव म्हळ्यार शांत समाधान आनी तें शांत समाधान आमकां खंय मेळटा जेजूच्या मोगान मात्र मेळटा देवा बापाच्या मोगान मात्र मेळटा सुवार्थेन मात्र मेळटा आनी त्या खातीर आयच्या दिसा ही शिकोवण आमकां जेजू दिता तर आमी ह्या शिकोवणेचेर नियाळ घालया मागीर पयल्या आनी दुसऱ्या वाचपाचेरय आमकां दिवची शिकोवण आमी नियाळया त्यावेळी जेजू म्हणालो बापा सर्गा संसाराच्या धन्या पळय जेजू कशें आपणाच्या बापाक उलो दिता सर्गा संसाराच्या धन्या बाप सगळ्या संसाराचो धनी जाणट्या आनी बुदवंता तावन लिपोवन दवरल्यो ह्यो संगती पळया त्या काळार जाणटी आसले धर्मशास्त्री तुमकां कळीत आसा सावलो जाणटो आनी व्हडले व्हडले ह्याजाक शास्त्री आसले जाणट्या आनी बुदवंत तावन बुदवंत लोक राय आसलो देवान ताचें साल्वासावाचें मिसांव देवान ताचें कृत्यां खामां ह्या जाणट्यांक आनी बुदवंतांक लिपोवन दवरल्यो
ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर ल्हान कोण ते येशीच बागी कित्याक तांकां तुवें उगडाप्यो केल्ल्या खातीर आनी कोण थंय आसले दुबळो लोक थंय आसले पिडा शिडेंत आसलो लोक पातकी लोक तांकां तुवें उगडापी केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्घां दिता म्हज्या भाव भयणीनो पळया दोन वर्ग असो एक वर्ग असो लोक जेजूक दुबावतलो जेजूचेर बदलाम घालतलो जेजूक नाश करून पळयतलो आनी एक वर्ग असो लोक जेजूचो मोग करतलो जेजू देवाचो पूत म्हूण वळखून घेतलो आनी तांकां साल्वासावाचें बेसांव मेळटलें आमच्या मदीं दोन वर्ग असो लोक आसा एक वर्ग असो लोक जेजूक डिसलायक करता एक वर्ग असो लोक जेजूक लायक करता म्हणजे तांची बुदवंतकाय तांची जाणवाय इसो पुरो आनी आज आमकां असली मारेकार वायरसां जबाब दितात आमकां दिंबेनी घाला आमकां आमची जाणवाय आमची बुदवंतकाय पावना आमकां जेजू बापाची भांडार जाणवायचे भांडार जेजू जाय म्हूण आमकां आयचो संवसार विशेष बापान ताचे ते येवंक जेजू आपोवणें दिता ह्या संवसारांत हांव तुका अर्घां दिता वय बापा तशें करूं तुका बरें दिसलें म्हज्या बापान सर वस्तू म्हज्या आदीन दिल्यात पण जेजू कशें सांगता हर एक वस्तू म्हळ्यार कितें सगळो संवसार ताच्या अधीन आसा त्या खातीर राजवडकी पदवी महिमा ताचीच ससनाच्या ससनाक ही सृश्टी ताच्या अधीन आसा त्या खातीर आमी ह्या सृश्टीचो पोस करूंक आसा आमी पळयता विशेष बापान विविध DACCनी ह्या सृश्टीच्या विशयां ह्या दिसांनी पापा साहेबान पटायल्ल्या परिपत्र तावन नियाळ करते आसात आज एका नमण्यानी सृश्टी गुवल्या मग भाव भयणीनो बापानुसार म्हज्या अधीन दिल्यात पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना पळया जो बापाक वळखता तो पुताकी वळखता आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करूंक खुशी वेल्या ताच्या शिवाय बापाकी कोणूच वळखना पळया बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापे करून खुशी वेल्या तर आज पुतान उगडापे करून म्हाका तुका खुशी वेल्या आमी क्रिस्तांव आमकां खुशी वेल्या आनी सबार लोकांक तो आपयता आमच्या विनवणेच्या मागण्याद्वारे त्या खातीर आमी मागसय आमी इंटरसेसरी प्रेयर करता बापाकी कोणूच वळखना तर बापा थंय वेची एकच वाट सताची नितीची जैताची वाट जेजू जावन आसा जेजू शिवाय आमकां दुसरो सोडवंदार ना जेजू शिवाय आमकां दुसरी वाट ना जेजूच सोडवंदार जेजू एकलोच सोडवंदार त्या जेजू थंय आमी येवंक आयची लितुर्जी आमकां आपोवणें दिता आनी जेजू आमकां सांगता येया म्हज्या सरशी पळय आयका एक उतर आज तुमी आयका येया म्हज्या सरशी सोमेस्त तुम्ही कष्ट केल्यानो आनी वाजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशय दितलो येया म्हजे सरशी कोण येया सोमेस्त आमी कोणाक सांगता पयशे आसात म्हजे थंय ये नाजाल्यार येनाका म्हजो मित्र सोबाय आसा म्हज्या फाटल्यान येतात तुज्या फाटल्यान येतात ह्या अधिकार आसा नांव आसा जेजू कितें म्हणटा येया तुमी सोमेस्त कष्ट केल्यानो सगळ्यांनी तुमकां सांडलां गी तुमची म्हणली कोणी नांद गी निराशपणान तुम्ही रोडन आसात गी सगळ्यांनी हात सांडल्या रे हांव तुजो हात सोडचो ना हो संसार तुका सांडीत रे हांव सांडचो ना तुका हर मनीस तुका करिता ना तरी अनाथोनय म्हाका आज आमकां अनाथपण भोगता क्वॉरंटायनात आसतना जावं पुरो हे पॅन्डेमीक अटॅक हे व्हायरस आमच्या भितर येतना 14 दीस 28 दीस आमी बसत पडटा कोणीय नात अनाथ म्हणल्या बरी भोगता सर्वांनी सांडलो अनुभव जाता मरण दोळ्या मुखार दिसता जेजू म्हणटा म्हज्या सरशी येया तुमी हांव तुमकां जैत दिता म्हाका सबार जण कॉल करतात पॉझिटिव्ह जावन फरगांवान चडाव जावन गल्फात जावन कॉलां येते आसात आमी इतल्यान सांगचें देवाचें उतर जेजूचें नांव आनी तुमी तुमचें कोण तूं बायबल काण घेवन क्वॉरंटायन एक रेट्रीट म्हणून लेखा आनी थंय तो न्हू डबल पॉझिटिव्ह जाल्ल्यांक नेगेटिव्ह जावन जेजून फाटीं हाडलां जेजूची सकत काम करता जेजू काम करता त्या खातीर जेजू म्हणटा कश्ट केले न्हू खंय वचोंक जाता भाव भयणीनो आमी आज
हॉस्पिटलाक गेल्यार हॉस्पिटलान जागो ना, कोणाक वसोंक जायना. पिडा म्हणटाना घरा येताना धुबावांनी पळयतात. तुझे हात धुले की हग करूंक जावं पुरो, हात शेकण करूंक पुरो, बेस उडतलो आज. अंतर दवरता आमी. आज आमी कष्ट कष्ट तेल्यानो. मग भाऊ भयणीनो, आज हे उतर आमकां सोंपें जावन आसा. हांव तुमी संवसार सगळो कश्टांत आसा. आमकां एकच वाट जेजू थंय आमी वचूंक जाय. वाजन हो वयतल्यानो, वाजन मोतीची झाडाय, वाजन रिणाची वाजन, टेन्शना, मानसीक ओत्तड, खिन्नता, डिप्रेशना पावता आमी. आज वजन आमी बैलान पळोवंक सोबीत दिसता, पूण मोती भितर राटावळ्यो, मोती भितर वासन. आज एक नमनेचे आमकां संतोष बरी जावन जिवंक जायना. वाजन वो वयतल्यानो, तुमी मुझे सरशी येया. पळय मोगाचे भाव भयणीनो, कश्ट तेल्यानो, वाजन वो वयतल्यानो, मुझे सरशी येया आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. I will give you rest. One of the best rest. आमी रेस्टाक रिसॉर्टाक वेतले, आमी रेस्टाक व्हडल्या व्हडल्या जाग्यांक वेतले, आमी रेस्टा खातीर बिचाक वेतले, आमी रेस्टा खातीर हॉलिडेक वेताले. आज जेजू सांगता, आज हांगा आसा रिसॉर्ट, हांगा आसा बीच, हांगा आसा तुमकां बरो जागो. जेजू म्हणलो जागो, मुझे थंय येया. Come to me, come to me. मुझे थंय ये पुता, मुझे थंय ये दुवे. मुझे जू तुमच्या खांदार घेया, मुझे जू तुमच्या खांदार घेया, मुझे उतर घेया, मुझे वाट तुम्ही घेया आणि मुझे लागचें शिका. मोगच्या भाव भयणीनो, आमी आमच्या भुरग्यांक न्ही, आमी मस्त युनिवर्सिटीन शिकता. युनिवर्सिटी मागीर कॉलेजो, व्हडल्यो व्हडल्यो कॉलेजो. पूण एक कॉलेज, एक युनिवर्सिटी आमकां आसा, जेजू म्हणली युनिवर्सिटी. आनी थंय आमकां शिकयता कोण म्हणटा, पवित्र आत्मो. तो पवित्र आत्मा आमकां शिकयता. जेजू सांगता, आमी सकट शिकल्या ह्या संवसारांत. आज तुमी म्हाका आयकोसो लोक कोणूच कितें शिकप ना म्हूण हांव सांगना. तुमी निजोन जाणटे, बुदवंत मनीस, बिझनेस जावंक पुरो, काम जावंक पुरो, ह्या संवसारांत सकट तुमकां कळीत आसा. पूण आज जेजू सांगता, मुझे लागचें शिका. आमी शिकोवं ना, टायम ना म्हणा, मिसाक वचोन हांव बिजी आसा म्हणा, आमच्या कुटुंबान भुरग्यांक ट्युशन आसा म्हणा, देवातावन पयस केल्या. आज आमी तान येता, एक दीस येतलो बोरगोळ. तो बोरगोळ कोणसो न्हय, तो बोरगोळ देवाच्या उतराचो प्रवाद्यान सांगले आज जारी जाता. आज बोरगोळ आयला, हे मारेकार कर गौरी बोरगोळ आयला. पूण हो बोरगोळ निवारोवंक देवान आमकां माज्य दिल्यांत. ह्या माज्यद्वारे म्हणी आमी देवा थंय येवंक आज आमकां देव आपोवणें दिता, ताचें उत्तर आयकोंक. तर मुझे लागचें शिका, लर्न फ्रॉम मी. कित्याक मुझे लागचें शिका? पण आमकां शिकोवचे मनीस जाणटे, आमकां शिकोवचे मनीस बुदवंतो, आमकां शिकोवचे मनीस शिकपी. पूण आमकां शिकोवचो जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो, meek and humble of heart. मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी हे मागणेक दाळाय म्हणटा. म्हाका उडास आसा, ल्हान आसतना मायन शिकयलें मागणें, जेजू बोळ्या आनी कलत्या काळजाच्या, कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. 20, 100, 200, 1000 फावटी म्हणटाना चिंतून म्हणा, हें उतर हिलींग दिता. जेजू सांगता, हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो. जेजू थंय प्रायड ना, अहंकार ना, गर्व ना, मोसोर ना, कितेंच ना. ह्या युनिवर्सिटीक रेगुलरली कलत्या आनी बोळ्या काळजाची तो करता. आज आमच्या थंय तसलें काळीज आसा गी. तर आज आमकां जेजू आपोवणें दिता आनी तुमकां समाधान मेळटलें. हा समाधान मेळ्ळें जाय जाल्यार ह्या युनिवर्सिटीक आमी रेग जाय, ह्या कॉलेजीक आमी रेग जाय, जेजूच्या उतरांतय आमी रेग जाय, जेजू थंय आमी रेग जाय. जेजूक आमच्या काळजान कुटुंबांत आमी जागो दी जाय. कित्याक म्हजें जू ओवोवंक सुलाभ, संवसाराचें जू जड, राटावळ कश्ट आनी म्हजें वजें हाळू. जेजू सांगी आसतना वजें हाळू जाता, कश्ट हाळू जाता. होय मोगाच्या भाव भयणीनो, आज तुमी देवाचें उतर आयकतना तुमच्या भितरलें बेबिरान पयस वेता, हर एक वजें पयस वेता आनी तुमकां जैत जेजूच्या नांवान लाभता. मोगाच्या भाव भयणीनो, आयच्या पयल्या वाचपाचेर एक नदर आमी मारया. हें जाकारियाच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी हें वाचप अशें सांगता आमकां, सियोनाचे दुवे व्हड उल्हास कर, जेरुसलेमाचे दुवे संतोषान भोब मार. पळय तुजो राय तुजेशी येता,
तो नितीवंत आणि सैत्यवंत कलतो आणि गाडवार बसून येता. कोणा विशयान सांगता? जेजू विशयान प्रवादन करता जाकारी. आणि तो म्हणता गाडवाच्या पोरार, गाडवाच्या तारुण पोरार बसून तो येता. एफ्राईमाचे रथ आणि जेरुसलेमाचे घोडे तो नांस करतलो. झुजाचे दोण तो मोडतलो. राष्ट्रांक शांती प्रगट करतलो. ताचे साम्राज्य दर्यातावन दर्यापर्यंत, युफ्राटीस न्हंयतावन पृथ्वीच्या शिमा पर्यंत पावतले. पण हे प्रवाद पळो आणि याच्या वांजलाचे वासप हाऊस बोळ्याने कलत्या काळजाचो समाधान तुमकां दिवंक आयला. जाकारीक त्या दाडाच देवान प्रवादपणाक उगडापें केल्लें उतर जेजू थंय संपूर्ण जाता. आणि आयच्या अंतर्गितांत आमी आयकलें, देवा म्हज्या राया हांव तुजी स्तुती गाता, सदांकाल तुज्या नांवाची वडवीक गाता. कीर्तन 140:4 दावीद हे सुंदर सुबीत गीत देवाक अर्सून गायता. हाचें दुसरें वाचप आमकां एक शिकोवण, विशेष शिकोवण. कशें आमी कलत्या आनी बोळ्या काळजाचे जायचंय, कशें आमी तो विशय अनुभव जोडीचंय म्हूण आमकां सांगून दिता. कितें तें आमी पळोवया. सांत पावलून रोमाकारां बरयलें पत्र 8 वासवर 9:11-13 4-5 वळ. देवाचो पवित्रत्व तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार तुमी रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय. पळया, देवाचो पवित्रत्व वय आमच्या पवित्र स्नानान देवाचो पवित्रत्व आमकां मेळ्ळा. तुम्ही रक्त मांसाच्या अपेक्षे प्रमाणे न्हय, भगार पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जियेतात. पवित्र आत्म्याच्या कुशा प्रमाणे जियेतात. आणि जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. जाचे थंय क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्ताचो न्हय. पवित्र आत्मा ताचेर ते काम करना. तितलेंच न्हय, जेजूक मेल्ल्यांतलो उठयलेल्या देवाचो आत्मो तुमचे थंय जियेता वय जाल्यार जेजू क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो उठयलेलो देव त्याच आत्म्या उद्देशी तुमचे विनाशी कुडी नव्या जिवान भरतलो. आज आमकां ही लितुर्जी, हे साक्रामेंत, हे मागणे नवो जीव त्या नव्या जिवान भरतलो. तर भावा भयणीनो, आमी रणी पूण रक्त मांसाचे अपेक्षेक सरी जाल्ल्या जिवानाचे रणी न्हय. कित्याक रक्त मांसा प्रमाणे जियेशात जाल्यार तुमी मोरतेल्यात. पूण आत्म्या वरवीं तुमच्या रक्त मांसाच्या कोट्या करण्याचो नाश करशात जाल्यार तुमी जियेतेल्यात. आज हांव तुमकां मागणें शिकोवन दिता, बायबलाचें बारीक सुबीत मागणें. एक हांवें सांगलें, जेजू बोळ्या आनी कालत्या काळजाचें कर म्हजें काळीज तुज्या काळजा सारकें. हें कंटिन्युअस तुमी म्हणते रावा. आनी एक, जेजू हांवें पातकी म्हजे वयर दया दाखय. खंडीत तो आमचे वयर दया दाखयतलो. तर मगोच्यो भाव भयणीनो, आज आमकां हे देव व्हडलें उगडापण देवान केलां. आमकां ह्यो संगती जाणट्यांक आनी बुदवंतांक लिपोवन दवरल्यो. आज म्हाका तुका ताणें उगडाप्यो केल्यात. तर आमी देवाक अर्घां दिवया. ह्या कर्गा वेळारय भियेनासतना ताच्यो विशय आमी घेया, ताची सकत आमी घेवया. आनी आमचे सर कर्गांत तो आमकां राखून दी आनी आमकां आशिर्वादीत करून दी. सगळ्या संवसाराचेर ताचे आशिर्वाद देवून येवं दी म्हणून आमी मागया. सर्वेस्वर बापा, अगणित का कुळदारा, तुका अर्गा होगळाप आनी वाखाणी दिता. तुज्या नांवान हांवें सुवार्ता परगट केल्या. ह्या म्हज्या परजेचेर तुज्या आशिर्वाद बेसांव पेकोवन देवून येवं दी. ह्या परजेचेर कितें उणेंपण आसा तें तूं काडून उडय. आज तुज्या उतरा प्रमाणे आमी कालती आनी बोळ्या काळजाची जावनशे बरी हांकार स्वार्थ गर्व मोसोर सक्कड आमच्या तोंड पयस कर. हर एक राष्ट्रान तुका वाखाणून दिता. हर एक व्यक्ती दिंब्यांनी तुज्या मुखार येवन दिता. परिवर्तनाचे आशिर्वाद तूं फावो कर जेजू. आमची अस्कत काळजां, अस्कत जिवीत, पातकी जिवीत बोगसून आमकां आशिर्वादीत कर. विशेष बापान जेजू हर एक कुटुंबां तुज्या मोगान अभिषेक कर. आज सांगलेलें तेच उतर, प्रगट केलें उतर तांकां पेकोवन हाडून दी, आशिर्वाद हाडून दी. सर्वेस्वर बापा, अगणित कोकुळदारा तुजे बुडवून महिमेवन नांव मानता. ही सुवार्ता हर एकल्याक आशिर्वाद हाडच्या खातीर हांव मागता. तुज्या प्रवाद्यांनी आनी तुज्या आपोस्तलांनी सुवार्थ प्रगट करतना ती सुवार्थ विस्मितांनी आनी कुणांनी तुवें रुतां केल्ल्या बरी. आज ही सुवार्थ आयकुच्या हर एकल्यांक तुज्या पवित्र आत्म्यान बरो अंकर, बंदपस, बंदड्यो, पिडाशिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान निष्क्रीय कर. Touch them, Lord. Anoint them, Lord. Bless them, Lord.
हील देम शिजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत आमेन. आमच्या भावार्थाची उसारणी आता आमी सांगाता करूया. एकाच देवाक सतमानता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीमेचो दिसत्या आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सतमानता देवाचो एकलोच पूत तो सर काळा आदी बापा तावन जल्मला देवा तावन देव उजवाडा तावन उजवाड खऱ्या देवा तावन उपसल्लो खरो देव तो देवा तावन जल्मला ताका रोसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अवंकार मरयेचे उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे बसत पोन्स पिलाताक घाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवादे वरवीं तो उलयलो एकेच पवित्र कथोलीक आनी धर्मदुता वरवीं स्थापल्ल्या सोबीक सतमानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससण्याच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकलें जेजू कालत्या आनी बोळ्या काळजो असो वाजून वयतल्यांक आपणासरशीं आपोवन आशिर्वादीत करचो विशय दिवचो. आज आमची तेसावां आमची वजनां सक्कड गरजो ह्या तेसावां मरिपात भवार्थांच्या प्रार्थनाद्वारे आमी सर्वेस्परा देवाक जेजू क्रिस्त मरिपात समर्पण मागया. बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तशें भावार्थ्यांनी खऱ्या काळसान तुका वळखून तुजो मोग करूंक आनी तुजे खरे पटलावदारी जावंक प्रेरीत कर म्हूण मागता. बापा आमची मागणे आयक. आमच्या देशाच्या मुखेल्यांक सोल्जरांक आनी जबाबदारी असलेल्या सर्वांक तूं राख आनी सांबाळ. तांणी तांची जबाबदारी उर्बेन आनी मोगान करूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगजेच्या हरेका कुटुंबान पेल्या ते उदार सांग आनी एक आदर्श कुटुंब बांदूंक प्रयत्न करीशे तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमी सर्वांनी प्रकृती तुवें दिल्ले देणे म्हूण समजून तिची जतन करूंक आनी तिचे थंय तुका महिमा दिवंक तुजो आदर दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. समेस्त पिडेस्तांक बरी भलायकी दी. प्रायवंताक तूं राख आनी सांबाळ. तांची सेवा करतल्या समेस्तांक तुजे बेसवानी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या पवित्र येवकरिस्तान भागी जाल्ल्या आमी सर्वांनी क्रिस्ताच्या मौल्या प्रमाणे जिवन अशें बापाच्या मोगान एकवटूंक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. विशेष मोपान आमी मागया कोरोना व्हायरसाद्वारे कस्टंदाच्या कुटुंबा खातीर आनी एक मारेकार कर्ग निमती आमच्या कुटुंबाचें समाधान बिगाडलां. देव ताच्या कृपेन आमकां राखून उरूं दी. ताच्या पुता जेजूचे आशिर्वाद आमच्या कुटुंबाक दिवं दी. आमच्या भुरग्या बाळांक ह्या मारेकार व्हायरसांतले राखून उरूं दी. कोविड-19 पॉझिटिव्ह जावन असली नेगेटिव्ह जावं दीत. ह्या युकरिस्ती बलिदानाद्वारे तांकां विशेष पेकोवणेची कृपा लाभोवन दी आनी सुमेचे आशिर्वाद त्या कुटुंबाक मेळोवन दी. कोविड-19 वरवीं मरण पावल्ल्या कुटुंबांक देव
हें दूख सोसूंक कृपा दिवन दी आनी तसले आत्म्यांक ससनाचो विशय फावो करून दी. आमी कितेंच भियेनासतना सुमेश हांवें जिवंक जाय तितली कृपा आमकां फावो करून दी आनी सगळ्या संवसाराक सुमी राखून व्हरून दी. आमच्यो कसक्यो त्यो सवाय समर्पणो एक घडीभर आमी मागया. सर्वेस्परा बापा, अगणित काकुळदारा, तूं आमकां केदाळाय आयकताय. आयचे सुवार्तेंत तुज्या पुतान आमकां तुज्या सरशी आयल्यार कितें जाता, आशिर्वाद मेळटा, विशय मेळटा म्हणलें सतकळीत केलां. त्याच पातयेणेन आनी भावार्थान आज आमी आमच्यो गरजो त्या सावां तुजे समोर दवरल्यात. ह्या त्या सावां ही त्या सावां बेसावांनी बरो आनी अशें आमकां दिलें मिसांव मुंदरून व्हरूंक आमकां बोवळो घटाई फावो कर. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सैर पदवेदार देव बापा मानतात असलें जाव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनात आनी मैमेक आमच्या नक्की पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्वर मानून घे. सर्वेस्पर आमच्या बापा, तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बलये वरवीं आमची अंतस्करणां नितळ जावं आनी सर्गींचे सूख जोडच्याक आमचे प्रयत्न दिसान दीस अदीक सफळ कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सैर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व कडे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कैदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. पत्की मनशाची दया करून ताणें अवकारी मर्येतावन जग घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून ससण्याच्या मरणांत ती आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन ससण्याचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Say
बापा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाकाणटा कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्त तुजे पुता आमच्या सुमये वरवीं पवित्र तुजे सक्तीन सर जीव आनी पवित्रपण उपसता उदेंती तावन आसतम ते पर्यान तुका एक निर्मोळ बेटवणी करच्याक एक खास परजा तूं जमयत आसाय देखून बापा कलतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्रत्मे वरवीं तुज्या पुता आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताची साधन्या पाळून आमी हो संस्कार समारंभताव तो परदीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी स्मीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्या धीन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमी घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्ती कराराचे हे रगत हतकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुबेज मनशा पासत ते वारावतले हे म्हज्या उगडासा करात बावडत सो घोट पर गोठूया बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरण असो तुझ्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सरकार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसाव देखून आमी उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता ते बलिदान तुका समर्पिताव जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागाल जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्रत्म्यान बरो आनी जेजू सवे एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भगेवंत अवकार मरयेच्या तुज्या भगेवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी सुबेस्त भक्तां सांगाता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणो आमी विश्वास धरताव बापा हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागताव तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवान बापाच्या आनी फ्रांसीस आमच्या गोवळी बापाच्या सांगाता पवित्र सभेच्या सुमेस्त गोवळ्या आनी मनयारा बरोबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारान वाटसुरे तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खणवळ्या बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सोमेस्तांक मैपासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून ससनाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सुमये वरवीं ताचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटोवन दिताय त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या जेजू पवित्रत्वेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनरी वैभव तुका ससनाच्या ससना
आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरदार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता अशी आमची बातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गेचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाई. कित्या राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. तुम्ही जेजू क्रिस्त तुवें तुजे धर्मदतामुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर दय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर देश घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय निराजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुमीची शांती सदां काल तुमचे सभे आसो. तुमचे सभे असो. एकामेका शांती दियात. देवाची शिडी तू संसाराची माप काढता. आमची काकूट कर. देवाची शिडी तू संसाराची माप काढता. आमची काकूट कर. देवाची शिडी तू संसाराची माप काढता. आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळीच्या झुवणाक पहिल्यान ती सुभागी. सम्या तुमी उतरवचे म्हाका पवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आणि रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांभाळूं. येसू म्हज्या देवा, येसू म्हज्या राया, येसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. आय सर्व सुखा, सतत बरोबरचा. तुझे लागी आसा सोमिया, म्हाका जिवीत दिवचे मोता. येसू म्हज्या देवा, येसू म्हज्या राया, येसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. आय सर्व सुखा, सतत बरी भलायकी. तूच पयस म्हजो सोमिया, करता म्हाका बेगी. येसू म्हज्या देवा, येसू म्हज्या राया, येसू म्हज्या जिवा, म्हज्या देवा, म्हज्या सर्वा. जेजूक आमच्या काळजांत आमी स्वागत केला. आत्मीक रुपी आमी आज ह्या येवकरिस्तांत ताका आमी सेवला. तो जेजू आमकां भलायकी दिता, धैर्य दिता, घटाय दिता. आमची पिडा आशेडा तो गुण करता, आमचे घराणे तो आयकता. हे येवकरिस्तीक क्रिस्ता म्हाका गुण कर, म्हाका बोड भलायकी दी.
सदांच तुज्या सांगात जिवंक जाय जाल्यार कोरपा फावो कर. अस्कत म्हाका भोगसून आशिर्वादीत केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. आज देवाच्या उतराद्वारे म्हज्या लागीं तूं उलयला इसोम्या. हे युक्रिस्ताद्वारे आत्मी कृपी म्हजे थंय आयला इसोम्या. शताधिपती एक उतर म्हणू लागलो जेजू लागीं, एकच एक उतर सांग म्हजो सेवाक बरो जातलो. त्याच उतराच्या आदाराचेर आज आमी बरी जातले. हांव जेजू तुजी सकत आमच्या कुडींनी आमच्या कुटुंबांनी तुवें धाडिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. हांव अर्गां तुका सुमिया जेजू. होगळाप तुका सुमिया जेजू. आराधन तुका सुमिया जेजू. महिमा तुका सुमिया जेजू. वखणताव तुका सुमिया जेजू. जय जय तुका सुमिया जेजू. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. अर्गां जेजू होगळाप जेजू. हालेलुया हालेलुया. प्रार्थुया. बापा हे देवर्त्या देण्यानी तुवें आमकां भरल्याय. सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळू आनी आमी तुका निरंतरी वाखाणू. हें आमी मागता क्रिस्तांव आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवी आसो. तकली बागावन ह्या मिसाच्या आशिर्वाद आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर मागून घेवया. सर बुजवणेचो देव तुमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी आपल्या सवस्थकायेन तुमचे जिवीत भरू. सर कांतांतली तो तुमकां वाठव आनी तुमची काळजां आपल्या मोगान थेर करू. भावार्थान बरवशान आनी मोगान तो तुमकां बरो आनी ह्या संवसारान तुमचे जिवीत बऱ्या कारणांनी फळादी करून सासण्याच्या सुखाक तो तुमकां फावो. आनी सर पदवीदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्र आत्मेचो आशिर्वाद तुमचे देव आनी तुमचे सवे सदां आसूं. वचून या. क्रिस्ताचे शांतेन तुमकां धाडटा.